माय मोगाचो येवकार हांव भक्तीपै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कम्युनिदाद जमनी वयली घरां कायदेशीर करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक दक्षिण गोंय कम्युनिदाद फोरमाचो विरोध. न्यायालयात वचपाक तयार आसात, शिटकायले कम्युनिदाद फोरमान. वास्को सडा प्रस्तावित फॉर्म्युला 4 सर्तीचेर मुरगांव पालिकेच्या नगरसेवकांनी केलो खर विरोध. सुरक्षेच्या प्रश्नाचेर दवरले बोट. स्थळा संबंधीत स्पश्टताय नाशिल्ल्याचो उल्लेख करून तांणी घेतले ऑब्जेक्शन. सप्तकाच्या शेवटाक हलको पावस. फुडले कांय दीस वत पावसाचो खेळ. हवामान विभागाचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वास्को सडा हांगा प्रस्तावित फॉर्म्युला 4 सर्तीचेर मुरगांव पालिकेच्या नगरसेवकांनी खर विरोध केलो. सुरक्षेच्या प्रश्नांचो आनी स्थळा संबंधीत स्पश्टताय नाशिल्ल्याचो उल्लेख करून तांणी हरकत घेतल्या. वास्को सध्या फॉर्म्युला 4 सर्तीची नेटान तयारी चालू आसा. फॉर्म्युला 4 म्हणजे कितें ते कोणाकच सामके खबर ना. ती सर्त कशी जातली आनी खंयच्या सुवातांनी जातली हाचेर योग्य सविस्तर म्हायती दिवंक नाशिल्ल्यान वास्को सडा हांगा प्रस्तावित फॉर्म्युला 4 सर्तीचेर मुरगांव पालिकेच्या नगरसेवकांनी विरोध केला. सुरक्षेचे प्रश्न घेवन तांणी हुस्को उक्तायला. आमी जो फॉर्म्युला 4 आसा ताका सगळीं जाणां अपोज करता. कित्या खातीर काय म्हटल्यार जाल्यार आमचे जे रेजिडेंट्स आसा पळय लोकल तांकां कॉन्फिडन्सान घेतलेले ना आनी कॉन्फिडन्सान घेनासतना हो मोर्मुगांव सर्किट रेस 2025 हांगासर ह्या वाठारान जो नोव्हेंबर 1 आनी 2 तारखेक जावपाचो आसा त्या विशयी लोकां मदीं एक खळबळ चल्लेली आसा. कित्याक की तांकां खबर ना की कितें ते फॉर्म्युला 4 आनी हो फॉर्म्युला 4 आमकांय खबर ना की सारखे कितें करतात ते. ह्या वाठारान तुमी आतां पळयतात की 6 मिटराचो रस्तो आसा आनी आमकां जितले आमचे पर्सनल नॉलेजा प्रमाणे आमकां अशें दिसता की त्या असल्या टायप रेसिंगाक एक 12 ते 14 मिटर रस्त्याची गरज आसा. आनी ह्या 6 मिटर रस्त्याचेर तो आतां इतलो व्हडलो फॉर्म्युला 4 कसो जावपाचो आसा तो आमकां खंय तरी आमकां मातसो डावट आसा जो सगळ्या रवास्यांच्या मनान आसा. म्हणटकूच हो डावट घेवन तेंच्यांनी जेन्ना आमकां कॉन्टॅक्ट केले आनी आमकां विचारपाक लागले तेन्ना आमी जेन्ना फायंड आउट करपाक गेले न्ही तेन्ना आमकां कळ्ळें की खरेंच हांगासर विथआउट परमिशन्स आनी लोकल म्युनिसिपॅलिटी कॉन्फिडन्सान घेयनासतना किंवा डेप्युटी कलेक्टराक किंवा मामलेदाराक हेचेर इन्फॉर्मेशनूच ना. म्हणटकूच आमी आमचे रिप्रेझेंटेशन जे आसा आमचे जे ऑब्जेक्शन्स आसा जे आमकां लोकलांकडल्यान मेळले ते सगळे ऑब्जेक्शन्स आमी बरे तरेन एक मेमोरेंडमान मांडून सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आमी फॉरवर्ड केल्ले आसा. आमी सीएमाक सुद्धा कॉपी एक दितले तशेंच आमच्या पार्टी ऑफिसांनी दितले. डेप्युटी कलेक्टराक मामलेदाराक ऑलरेडी आमी फर्निश केल्लेले आसा. म्हणटकूच आमकां हे जे ऑब्जेक्शन्स आमचे आसा ते खंय तरी लोकांनी आयकपाक जाय, ऑथॉरिटीन तेंचेर काम करपाक जाय हो विचार आमकां दिसता. आनी खंय तरी आमच्या लोकल सगळे भावंडा आसात तांकांय खंय तरी महत्व दिवन तांचेय कितें आसा डाऊट ते क्लियर करपाची गरज आसा. फॉर्म्युला 4 म्हणटा पळय ही रेस मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावपाची आसा. आमी ह्या एरियेन तरी कसोच फिजिबल ना. हांगा जो रोड आहा 500 मिटर रोड आसा ह्या रोडान ह्यो फिजिबल ना. सो हांवें काल एक डेप्युटी कलेक्टराक मामलेदाराक आनी चीफ ऑफिसराक की हे हांगासर फिजिबल ना आनी तेंच्यांनी पयलीं म्हणल्यार कसलीच परमिशन ही घेतलेली ना म्युनिसिपालिटीची. सो म्हाका दिसता म्हाजे हेजेर विरोध आसा. बोगद्यार ह्या एरियेनसून ITI कडून तो वचपाक सोदता. हांव मुख्यमंत्र्याकडे रिक्वेस्ट करता की हो हांगासर कॅन्सल करचो आनी खंयसर व्हरचो आमकां काय ना. की 500 मिटराचो रोड आहा समज ती 4 into फॉर्म्युला 4 लोकांच्या घरांनी पावली देवळांनी पावले कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो. तर म्हाका सीएमाक रिक्वेस्ट करपाची दिसता की हे तूं लक्ष घालचें आनी हे फॉर्म्युला 4 मुरगांव मतदारसंघात तेका जाय थंयसर तेणे व्हरचें. म्हाका काय प्रॉब्लेम ना. फॉर्म्युला 4 हो इव्हेंट खूब बरो, खूब तेजे इंटरनॅशनल हें आला. पूण फॉर्म्युला 4 येवच्या पयलीं फॉर्म्युला 4 एक्झॅक्ट कितें आतां कोणाकूच एक्झॅक्ट खबर ना. आतां हांगा कितें जाला फॉर्म्युला 4 म्हणून हांगा आतां तूं जर म्हाज्या फाटल्यान जर पळयलें जाल्यार व्हडली व्हडली मशिनरी 7 to 8 व्हडले पोकलीना व्हडली डिस्ट्रक्टिव्ह एक्सक्युशन करता आनी एक्च्युअली कितें करता कोणाकूच खबर ना. आतां इवन आतां काल तेंच्यांनी मारुती आमच्या जेटीर मारुती देवळा हाडून सॉयल ते एक्सकेवेट करता आनी फुल लँड फिलिंग करता. आता म्हाका एक सांग जेन्ना लँड फिलिंग करता जे नॅचरल उदपाक वचपाचो रोड आसता ताका वाट आसा ती सगळी बंद केली आनी जेन्ना
चड पावस येयलो फ्लड जाल्ले आमचे देवळांतल्यान सगळे आमचे रेसिडेंट घरा बिरा थंयच्यान उदक येयलें. हेका रिस्पॉन्सिबल कोण? सो हेंच्यांनी पयलीं म्हणल्यार हेंच्यांनी जे करता पळय ते लोकल लोकांक पयलीं कॉन्फिडन्स घेवंक जाय. लोकल आमी रिप्रेझेंटेटिव्ह दिवया तांकां सांगपाचें कितें एक्झॅक्ट तुमी कितें केलं. रोड प्लॅन मॅप म्हणजे कांयच ना, सगळें झिरो आहा. आनी आमचो एक्टिव्हिस्ट भाव हेचेर खूब उलयला कितें करपाचें तेचें. एटलिस्ट तो ना आमी ताका अशें सपोर्ट करतले कित्याक जे लोकांक जे नाका ते आमकांय नाका. आमी लोकां वांगडा आतां हो रोडांतल्यान वयता हांगा स्कुलाची भुरगीं आहा, संजय स्कूल आहा, त्या वटेन बोगदा स्कूल आहा, फुडें आमची मुसंडी आहा. फाल्यां हेंचे कितें जर इन्सिडेंट जाले आनी जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. सो हेच्या खातीर हेंच्यांनी एक तरी येवन हांव काल आमचे चेअरपर्सन उलयला बाबा तुका एज अ लोकल बॉडी म्हणून तुका कितें इंटिमेशन ताणें आपल्याक काय ना म्हणून सांगलें. सो कितें तरी हेंचे आसूंक जाय न्हू. काल येयले आनी फक्त वयल्यान येयला म्हणून सांगून फक्त व्हडले मशिनरी काडून एक्सक्युशन करप. सो हेजे कितें तरी तेंच्यांनी कॉन्क्रीट सांगपाचें. ताका काय 5-10 मीटर रस्ते जाय. खंयचे करतले तुमी एक म्हयन्यान वता. लोकांची घरां आहा, बल्यो बाबा सांगलेले म्हणजे लोकांची पार्किंग थंयच आहा सगळी रस्त्यार. तुम्ही खंय दवरपाची ती गाडी आतां 15-20 दीस. लोकांक तुमी स्वताच आयले हेजे त्रास करून. एकूच रिक्वेस्ट हो फॉर्म्युला 4 हांगाच्यान बाबा खंय शिफ्ट करा. हांगा नाका, मुरगांवान नाका. तो मुरगांवान तो जावपा सारको ना म्हाका जाल्यार दिसता. आमी इतलेच मागता की गव्हर्नमेंटा कडेन हे कितें करता ते सगळे कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवन करपाचें. थिंगा चयल्यार कार पार्किंग आसा, सगळे कडेन लोकांची कार पार्किंग आसता रस्त्यार. ती खंय वतले न्ही. आनी हो फॉर्म्युला 4 एक 15 दीस पासून रोड बंद आसतलो. तांकां प्रॅक्टीस आसतली आनी मागीर तांकां हें आसतलें प्रॅक्टीस बी आसतली. दिसता हाडून फॉर्म्युला 4 करपाक जायना. रोडाची तांकां प्रॅक्टीस बी जाय आनी रोड बंद आसतलो. आनी लोक खंयच्यान येतलो मुसुंडी वचपा समज आयज काल 15 दीस लोकांक कितें म्हणना जाल्यार खंय वतली. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. NH 17 अपघात जाल्ल्यान कुंकळे 2 वरां येरादारीची कोयंडी जाली. कुंकळे पोलिसांनी हे घडणुकेची नोंद केली. रस्तो अरुंद आशिल्ल्यान लोक बायपासाची मागणी करतात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते कुंकळे आसात आनी आमी सदां सांगतात की हो जो उस्कणी पास टू बाळ्ळी जो हायवे आसा नॅशनल हायवे 17 हो मरणाचो नॅशनल हायवे 17 म्हणून आमी बेश्टे सांगनात. एवरी डे ह्या रस्त्याचेर एक्सिडेंट जातात आनी एवरी डे एकटो ना एकटो कोण तरी हांगा हातपाय मोडून उरता. आज तुमी पळयतात की फाटल्यान 2 गाडी ज्यो आसा त्यो मारल्यो आसा आनी ही नॅशनल हायवे 17 एकूच जाल्ले कारणान हांगच्यान दुसरी सायडी वचपाक वाट ना, रस्तो ना. आनी हेजे खातीर आख्खी ट्रॅफिक जी आसा ही आतां गेली 2 वर जाली ही ट्रॅफिक जाम जावन आसा. आमी एवरी डे सांगतात की खंय तरी बायपास काडात पूण ऑथॉरिटी जी आसा हे आजुनूय जागे म्हणटी जायना. हांगा ऑथॉरिटी येवन पळोवपाक जाय आसता हो रोड 17 आसा कितले मिटर आनी हांगच्यान केदी व्हडली कंटेनर येतात, व्हडली बशी येतात. आमी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन PWD मिनिस्टरा कडेन मागतात की तुमी मातशे येवन हांगा लक्ष दियात. हांगा लोकांले हाल कितें जाता ते पळयात आनी मागीर तुमी कितें म्हूण तें करात. तुमच्यान एक हायवे जी आसा ही वायंडींग करूं जायना आनी दुसरी बायपासय करूं जायना. हांगा बायपासाची गरज आसा. इतले सांगले की एवरीडे किती लोक पासेस काडटले. सदांच उजण एक्सिडेंट आनी प्रत्येक दिसा 2-2, 3-3 वरां हांगा ट्रॅफिक जाम जाता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कम्युनिदाद जमनी वयली घरां कायदेशीर करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक दक्षिण गोंय कम्युनिदाद फोरमान विरोध केलो. ह्या निर्णयाक विरोध करून न्यायालयात वचपाकय तयार आसात. कम्युनिदाद फोरमान शिटकायला. सरकारान फकत तांचो वोट बँक करपा खातीर बेकायदेशीर घरांची नोंदणी करपाक विधेयक संमत केला. तांची मोख 2027 वर्साची विधानसभा वेंचणूक आसा. सरकारी जमिनींचेर आशिल्ली घरां नियमित करपाच्या निर्णयाक दक्षिण गोंय कम्युनिदाद फोरमान खर विरोध केलो. अमेंडमेंट ऍक्ट 2025 म्हणून 26 ऑगस्ट 25 ताणी तो नोटिफाय केलो. सगळ्यांक खबर आहा that this act is regarding regularization of illegal construction dwelling houses on communal lands all over Goa. आम्ही जेन्ना हे बिल असेंब्लीन पास केल्ले तेन्ना ऑब्जेक्शन
सगळ्यान हाडलेले. मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द कुमदास ऑल ओव्हर गोवा ऑब्जेक्टेड. The memorandum was also submitted to the governor not to give assent to the bill. Tori astarna, we all know that governor also is part and parcel of the government. So tane the bill passed dile and आता they have notified it as a NAD. आणि आमी जाणाय ते भाशेन आता 2 दीस फाटी त्याने रेटची नोटिफाय केला. तुम्ही बिल हाडले, you have made it a NAD. But your process says that applications have to be made to the Comunidad, and within 30 days we have to decide on that. And if it is not decided, then by default the administrator decides. And if we decide and we reject it, then the power goes to the administrator to reject our decision. That means आमच्या जमनीचेर आमकां जरी तो कोण नाका आनी आमी ते रिजेक्ट करता एप्लिकेशन फॉर वॉट एवर रिजन्स. Actually, we don't have to give reasons, but even if whatever reasons are cited, how does the administrator have power to reject us? Supreme Court एक केस चल्लेली. This is in 2011, आणि त्या 2011 ह्या केसीन तेणी ऑर्डर पास केल्ली की all chief secretaries of all state governments are directed to provide speedy eviction of illegal occupants in community lands, and the chief secretaries of all the states were asked to submit an affidavit in the Supreme Court to that extent. And now this order was passed in 2011, January 28, 2011, and आमचे गोंयचे chief secretary त्यांना in dated 23rd July 2011 एक affidavit filed केलें before the Supreme Court, and in that affidavit he has clearly said that in Goa also there are lands which belong to village communities and which are governed by a law known as the Code of Comunidad. When the bill was passed itself, we have objected. Not only objected, our representatives have even gone to the extent of submitting a memorandum to the governor not to give assent. But since the assent is given and now it has been come into a bill, now the only alternative left for us is to approach the courts. रावपाचे नेशन वोट बँक वोट मिनिस्टरांचे प्रोटेक्शनाचे रावपाचे आनी 10 वर्सांक आनी वॉच ऍक्ट मागीर कंटिन्यू जातलो. वी हॅव सीन द गोवा अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन ऍक्ट म्हणून आसा, रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन. तो ऍक्ट 2016 हाडलेले आनी इट वॉज मेंट टू बी फॉर 180 days. Then it was extended to 210 days, and then it was kept on extended, and it is extended till today, from 2016. And this act also will be the same way, because in the end they have to protect their vote banks. To protect their vote banks, this act also will be kept on continuing. You all have given now the specified time frame, but henceforth you all will keep on extending. So we are totally objecting against it. The government has no power to regularize illegal constructions on Comunidad land. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि अरुण नाईक. राज्यात तरणाट्यांक नोकऱ्यो दियात म्हणून गर्जना घालून जाल्यो. जायत्यो नोकरी घोटाळ्यांचे विशय गाजले. आता हो नोकरी घोटाळो मडगांव नगरपालिकेत लेगीत जाल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ल्यान खवदळ पातळ्ळा. पळयात पुराय बातमी. मडगांव नगरपालिकेतल्या 13 पदां खातीर भरती प्रक्रियेत पात्र उमेदवारांक नोकरी दिवंक ना जाल्यार हेरांक पैसे दिवन नोकरी दिली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी मुख्य सचिव हांनी कारवाई करची अशी मागणी मुखार आयल्या. तांकां अपेस आयल्यार आमी उच्च न्यायालयात हो विशय व्हरतले अशें मडगांव काँग्रेस ब्लॉकाचो निमंत्रक साव्य कुतिनो हांनी सांगले. मडगांव म्युनिसिपल काउन्सिलाचे जे रिक्रुटमेंट प्रोसेस जो आशिल्लो तातूंत कशे बद्दल स्कॅम चल्ले आहात आनी ताजे डिटेल्स दिवपा सारकें म्हणल्यार 21 ऑक्टोबर 2024 एक एडवर्टिजमेंट घातिल्लो एडवर्टायझींग पोस्ट 13 पोस्ट टोटल 11 पोस्ट आशिल्ले LDCचे, एक आशिल्लो सायट सुपरवायझर आनी एक एसिस्टंट मेसन. हो एडवर्टिजमेंट येयल्लो 21 ऑक्टोबर 2024 आनीक हो एड येयले त्या पासून ते ऑगस्ट 11, 2025 कांयच खबर नाशिल्लें हें खंय पावलें तें.
एप्लिकेशन सबमिट केले कितलेशे कॅन्डिडेट्सांनी कितलेशे अनएम्प्लॉयड युथांनी एप्लिकेशन सबमिट केले पूण ताजे कित परिणाम जाला कित कोणाला एक्सेप्ट जाला कोणाला रिजेक्ट जाला हे कोणाक कांयच खबर ना म्हळ्यार कॅन्डिडेट्सांकूय खबर ना. सडनली ऑन 11th ऑगस्ट 2025 एक हे घालतात पब्लिश करतात ऑन द न्यूज पेपर सेईंग रिटर्न टेस्ट आसतलो म्हणून. LDC पोस्टाक रिटर्न टेस्ट पब्लिश केल्ले ऑन 23rd ऑगस्ट 2025 आनी सायट सुपरवायझरांचो रिटर्न टेस्ट म्हणून सांगिल्लें 24th ऑगस्ट 2025. आतां हो एडवर्टायजमेंट घालो 11th ऑगस्ट म्हणजे कितले फ्रॉम ऑक्टोबर टील ऑगस्ट नियरली मोर दॅन 10 months उपरांत. आतां 11th ऑगस्ट घातला आनी 23rd ऑगस्ट टेस्ट म्हणून सांगला रिटर्न टेस्ट. मागीर हेवूय बी नोटिफाय केल्लें की तांकां एडमीट कार्ड्स धाडटाले म्हणून टू आन्सर द एग्जाम एडमीट कार्ड आसतले आनी ते एडमीट कार्ड्स तांकां डिस्पॅच करतलो म्हणून त्याच नोटिसाचेर घातला. पूण एडमीट कार्ड्स जेन्ना आमी फायंड आवट करतात जाल्यार एडमीट कार्ड्स 14th ऑगस्ट पोस्ट केल्या. 23rd ऑगस्ट एग्जाम आसा 14th ऑगस्ट एडमीट कार्ड्स पोस्ट करतात. आतां तुमकां खबर आसा 15th ऑगस्ट इंडिपेंडन्स डे 16th 17th वॉज सॅटर्डे संडे. सो 18th ऑगस्ट probably Margaon the main head office post office them got dispatch केला आसले respective post office. So after 18th it is leaving from Margaon दर्या जाल्यार पावतले केन्ना इवन 21 तारखेर देखून पावले दर्या 23 तारखेर एग्जाम 2 दिसाचो हे घेवन तुमच्यान टेस्ट घेवपा जाता. कित्याक मडगांव सगळ्यांक खबर आसा की खंय तरी तो आन्सर पेपरूय बी लीक जाल्लो आसतलो म्हण आनी ते जे कोण सिलेक्ट जावपा आसा तांकांच मेळपा सारकें आसतलें म्हण. कोण एप्लिकेशन दिता आनी ताका एडमीट कार्डूच पावना दिस इज अनफेअर. सो इट हॅज टू बी फेअर टू ऑल द एप्लिकंट्स. कित्याक आज जेन्ना 11 पोस्टांक 1400 जावं 1700 कितले जावं ते नंबर 11 पोस्टां इतले जाण जेन्ना एप्लाय करता जाल्यार बेकारीक कितले सुमार प्रमाणान वाडली आहा हें दिसून येता. हो सामकें क्लियर कट एग्जाम्पल. सो तेन्ना एटलिस्ट न्याय दिवचो जे डिजर्विंग कॅन्डिडेट्स आसा. फक्त ते हे जॉब स्कॅम करून लोकांचे पयशे घेवन हे जॉब्स अलॉटमेंट करचे न्ही हो आमचो डिमांड आसा. आमी हेवूय आयकता हे आतां आमी जेन्ना इशू डिस्कस करताले तेन्ना एड्रेस करपाक आनी लोकां कडेन उलयताले तेन्ना आमकां हेवूय आतां आयकूं येला की आतां फाल्यां परत केन्ना तरी हे आसा म्हण कितें म्हणटा ते एग्जाम्स आसा फॉर अकाउंट्स आनी सेल्स टॅक्साचे आनी थंय बी पेपर हे जाला इट इज सम कॉमन रुमर जाल्लो आसा. थंय बी खंय तरी पयशे दिवन हे पेपर्स लीक जाले अशें म्हण आयकूं येता. वी डोंट नो बट वी वील ट्राय टू फायंड आउट मोर डिटेल्स ऑन दीस इशू. हू इज द एग्रीड पर्सन? इट इज द कॅन्डिडेट न्ही. आमी घालप एक डिफरन्स जाता. बट वेन द कॅन्डिडेट फायल्स वेन हीज सम इनजस्टीस इज कम ऑन अपॉन हिम दॅट हॅज मोर वेटेज. आणि त्या खातीर आमी वी आर फायटींग फॉर द कॅन्डिडेट्स हू आर प्रोबेबली टू बी डिप्राइव्ड ऑफ देअर रायट्स. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि मुझेफ शेख. परतून घेऊया एक ल्हानसो विसव. पिसाव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. ओपा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाची मुखेल उदका पायपलायन फुटल्या देखून उदका पुरवण तात्पुरती बंद दवरल्या. पायपाची दुरुस्ती चालू आसा. सांजेच्या 6 वरां मेरेन दुरुस्ती जावन उदकाची पुरवण करतले एईन सांगले. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. ओके आमी जे आसा ते ओपा आसात आनी ओपा जी लायन जी आसा पायपलायन जी आसा 750 जी सद्याक फुटलेली आसा आनी हेची काम ओवर फिटिंगाचें काम स्टार्ट केल्लें आसा आनी सद्याक अर्द काम जाल्लें आसा. आतां हे बेगीचे बेगीन काम जातलें अशें ते म्हणटात की हांगा जे लायट रातची 4 सुमार लायट गेली लायट वचून हांगा जे प्रेशर आयलो प्रेशराची जे फुटली आनी ही लायन आतां सद्याक रिपेर करतात. आतां ही लायन कमीच हें जें उदक आहा तें ट्रिटमेंट प्लांटाक वता आनी थंयच्यान तें सप्लाय जाता. आतां हे लायनीचें उदक जें आसा तें कमीच कमी संक म्हळ्यार तें उदक सुट्टलें अशें तांचे जे एक्झिक्युटीव इंजिनियर एई जे आसा ते एईन सांगिल्लें आसा आनी बेगीचे बेगीन काम जातलें. इलेक्ट्रिसिटीचो प्रॉब्लम जालो आनी लायट तेगेली अकस्मात गेली आरती रातची 4 सुमार गेली लायट आनी तेन्ना आमचे लायनीक कितें जाता चड प्रेशर आसलेल्या कारणान बॅक प्रेशरान तेगेले ते कॉलर आसा पळय जॉयन करता पळय तेजो आटोच तुटलो. आतां आटो तुटलो तर आमी आतां करपा खातीर ते पायप पीस कट करचो पडटा ताका. तो कट करून घेतला. आतां पायप पीस आतां आमी तो न्यू घालून तेका घेतला आनी जॉयंट आतां टायट करतले आमी. कितल्या लायनी
ही 750ची 750 रायझिंग खंय पणजी वयता ना ह्या गेले ट्रिटमेंट प्लांटाक वयता तेतूंतल्यान मागीर 40 मेळ्ळी वयता आनी ते मागीर ट्रीट जाता आनी मागीर ते पणजी वचपाचें स्पेशली. ओके आता काम केन्ना जातलें चालू सारकें काबार जातलें काम आनी एक 1.5 वर लागतले. 1.5 वर लागतलें. सप्लाय केन्ना जातली समा सप्लाय. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. सांज जुजेदी आर्यलान होस्ट नावेली स्पोर्टिंग क्लबाक हारयलो. टाय ब्रेकरा वरवीं 8-6 अशा फरकांनी सांज जुजेदी आर्यलान वर्चस्व गाजयलें. ऑल गोवा इंटर विलेज फुटबॉल सर्त नावेली रोजरी खेळा मळार जाली. नावेली स्पोर्टिंग क्लबाच्या 44वे गोल्ड अँड सिल्वर रोलिंग ट्रॉफीत साउथ जुजेदी आर्यलान टायब्रेकरा वरवीं 8-6 अशें जैत जोडले. साउथ जुजेदी आर्यल स्पोर्ट्स क्लब आनी होस्ट नावेली स्पोर्टिंग क्लब हांचे मदीं मॅच जाली. इयर हो टोर्नामेंट हांगा घडोवन हाडटा आनी हांव कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा आमच्या नावेली स्पोर्टिंग क्लबाचे की ते बरें ऑर्गनायज करता हांगा टोर्नामेंट आनी आमच्या नावेलकारांक जे आमचे नावेलकार फुटबॉल मोगी फुटबॉल प्लेयर्स खुबशे नावेलीन जावन गेले आनी हांगा बरे बरे प्लेयर ह्या ग्रावंडाचेर खेळटाले. आमी ल्हानपणी पळयताले. हांव पयलीं ल्हानपणी कोलमोडर हांगा रावतालो कोलमो रोड तेन्ना हांवूय ह्या ग्रावंडाचेर खेळटालो. भशेन नावेली स्पोर्टिंग क्लबाक वर्सां वर्सां हो खेळ करून ते खूब आमकां ह्या नावेलच्या गांवांत टोर्नामेंट दिन दवरतात. तितलें सोंपें न्हय तें पण जायतो लोकांनी आदार केल्ल्यान आनी हे जे पळय आमचे मेंबर्स आसात जावं गेपी जावं कोस्ता रॉड्रिगीस जावं संतोष जावं अलुईस आनी हेर दुसरे वांगडी हांगा सगल्यांक हांव शाबासकी दिता. आनी तुमकां दोनूय आमी पळयला ते प्रमाणे दोनी टिमी जावं सांज दे आर्यल जावं नावेली स्पोर्टिंग खूब बरे भशेन तुमी खेळ्ळे. आमकां खूब उमेदीर धरले. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. सप्तकाच्या शेवटाक हलको पावस पडटलो. फुडले कांय दीस वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. येता त्या काळात तापमानात थंडसाण जाणवतली. मळबात कुपा दाटतली. सप्तकाच्या शेवटाक पावसाची शिरशिरी पळोवपाक मेळटली. पावसात कांय प्रमाणात उणाव जाणवतलो. राज्या खातीर खासा अलर्ट हवामान विभागान दिवंक ना. शेनवारचे चढावत आणि उणे तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. नुस्तेमारी करप्यांक खासा अलर्ट ना. पावसाची शिरशिरी, तापमानात थंडसाण. वत पावसाचो खेळ, घोळटले थंड वारे. मळबात दाटतली कुपा. खासा अलर्ट दिवंक ना. शेनवारचे तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक ना शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.